गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिता कुळकार। आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां बरी पळय त्याच्यो हेडलायन्स। हिंदी सिनेमाचे ज्येष्ठ कलाकार धर्मेंद्रान पिरायेच्या 89व्या वर्सा घेतलो निमणो स्वास। विलेपार्लेच्या मसणबुयेक तांचे कुडीर जाले निमणे संस्कार। रोस्टराचेर आधारीत आरक्षणाची अधिसुचोवणी काढली ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याक घालतले घेराव। काँग्रेसीची शिटकावणी। रोस्टराचेर आधारीत आरक्षणाची मागणी घेवन आझाद मैदानाचेर केले धरणे आंदोलन। हंगामातल्या पयले आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी मिलेनियम क्रूज पावले गोंयांत। कोचींतल्यान सुमार 2000 प्रवाशांक घेवन मुरगांव बंदराचेर जाले दाखल। न्यायमूर्ती सूर्यकांत हांणी सर्वोच्च न्यायालयाचे 53वे सरन्यायाधीश म्हणून घेतलो सोपूत। राष्ट्रपती भवनात जाल्ल्या सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दिलो सोपूत। दिवचलच्या फामाद नव्या सोमाराक जाली सुरवात। देवीचें दर्शन आनी सेवा करपाक सकाळच्यान भाविकांची पावलां देवळा कडेन लागल्यात वळपाक। मोणारा सकाळी ह्या उत्सवाची जातली सांगता। धावत्या कोकण कन्या एक्सप्रेस रेल्वेंतल्यान देंवपाचो यत्न करतना एक प्रवाशी रेल्वे आनी प्लॅटफॉर्माच्या पडलो मदीं। ड्युटेर आशिल्ल्या पुलिसांनी सादूरकायेन वाटायलो जीव। मडगांव रेल्वे स्टेशनावेली घडणूक। आता पळयात खबरो विस्तारान। उत्कृष्ट अभिनेते आनी हिंदी सिनेमाचे ज्येष्ठ कलाकार धर्मेंद्र सोमारा संवसाराक अंतरले। श्वास घेवपाक त्रास जाता म्हणून ह्याच म्हयन्यात मुंबयच्या हॉस्पिटलांत तांकां भरती केल्ले। उपचारा उपरांत तांकां हॉस्पिटलांतल्यान घरा सोडिल्ले। सोमारा तांणी निमणो स्वास घेतलो। विलेपार्लेच्या मसणभुयेंत तांचे कुडीर निमणे संस्कार जाले। तांणी शोले, चुपके चुपके, अंधा कानून, ड्रीम गर्ल, धरमवीर, यमला पगला दिवाना अशा जायत्या हिट चित्रपटांतल्यान प्रेक्षकांच्या मनार राज्य केला। रोस्टराचेर आधारीत आरक्षण दिता म्हणून मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत आश्वासन दिले, पूण अजूनही अधिसुचोवणी काडिल्ली ना। फाल्यां मेरेन ही अधिसुचोवणी येना जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या आल्तिनो वेल्या सरकारी बंगल्याचेर वचून घेराव घालतले म्हणून काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या। रोस्टराचेर आधारीत आरक्षण दिता म्हणून मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगिल्ले। आयज हे गजालीक 3.5 म्हयने जावन गेले तरी लेगीत रोस्टराचेर आधारीत आरक्षणाची सुचोवणी अजूनय येना। रोस्टराचेर आधारीत आरक्षण दिवपा खातीर अधिसुचोवणी काडूंक नाशिल्ल्यान गोंयच्या SC, ST आनी OBC समाजाच्या विद्यार्थ्यांचेर अन्याय जाला। आरक्षणाची अधिसुचोवणी काडूंक नाशिल्ल्यान गोंय वैजकीय महाविद्यालयांतल्या PG अभ्यासक्रमा खातीर SC, ST आनी OBC समाजाचे विद्यार्थी फाटीं उरतात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्वता एक दोतोर आसून लेगीत ताका ही गजाल कशी कितें कळना काय म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार विचारता। फाल्यां मेरेन ही अधिसुचोवणी येना जाल्यार मुख्यमंत्र्याक ताच्या सरकारी बंगल्यार वचून घेराव घालतले म्हणून काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या। पूण आमी मुख्यमंत्र्याक डिमांड करता, अजुनूय तुजे कडेन 3 दीस उरल्या। तुवें ताबडतोब म्हाका दिसता हाचेर कॅबिनेट घेवपाक जाय आनी तुवें 3.5 म्हयन्या पयलीं जें आश्वासन दिल्लें की एका आठवड्यान काडटा, कित्याक मुख्यमंत्र्याक संवय जाल्या तो फक्त फटाशे मारता। 48 वरां 15 दीस हे टायम दिवपाकच तुमी गेले, पूण कामां तुमी काय करना। म्हाका दिसता ताणें ताबडतोब मिटींग घेवची आनी हे रिजर्वेशन 100% रोस्टर बेस्ड रिजर्वेशन जे आसा, जे कायद्या प्रमाणे, जे संविधाना प्रमाणे जो हक्क ह्या लोकांक जो दिल्लो आसा तो म्हाका दिसता ताणें इम्प्लिमेंट करचो। समज जर ते करना जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याच्या घरा कडेन हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता, कित्याक हो प्रश्न आज तुमचो आसा। आज तुम्ही पळयात की तुमचेर हे सरकार कशे अन्याय करता ते। गेल्ले फावट 9 OBC वर्गाचे युवकांक थंय दोतोराक क्लिनिकल जॉबाक अप्लाय करपाक चान्स मेळुना। 4 पोस्ट ST वर्गाक अप्लाय करपाक मेळुना। हे तुमच्या फुडाराचो हो विशय आसा। म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हे ताबडतोब लक्षांत घेवन आयच्या दिसा भितर किंवा फाल्याच्या दिसा भितर हे इम्प्लिमेंट करचें। जर तर करना, जर तर जायना जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याच्या घरार आमकां घेराव घालचो पडटलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। या पर्यटन हंगामाच्या पयलीं आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी मिलेनियम क्रूज कोचींतल्यान सुमार 2000 परस चड प्रवाशांक घेवन मुरगांव बंदराचेर दाखल जाली। आंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल बेगीनच सुरू जातलें आनी ताका लागून क्रूज पर्यटनाक व्हड चालना मेळटली।
अशें MPAचे ट्रॅफिक मॅनेजर जेरोम क्लेमेंटान सांगलें. सर्वोच्च न्यायालयाचे 53वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत हांणी सोपूत घेतलो. सोमारा राष्ट्रपती भवनात जाल्ल्या सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांकां सोपूत दिलो. सरन्यायाधीश म्हणून तांचो कार्यकाळ 14 म्हयन्यांचो आसतलो. 9 फेब्रुवारी 2027 ते निवृत्त जातले. सर्वोच्च न्यायालयाचे 53वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत हांणी सोपूत घेतलो. सोपूत विधी उपरांत सूर्यकांत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी हेरांची भेट घेतली. सूर्यकांत हांच्या सोपूतविधी सुवाळ्याक ब्राझीला सयत 7 देशांचे मुख्य न्यायाधीश तशेंच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हजर आशिल्ले. भारतीय न्याय वेवस्थेच्या इतिहासात पयलेच फावट आंतरराष्ट्रीय न्यायीक शिष्टमंडळान व्हडा संख्येन हजेरी लायिल्ली. हातूंत भूतान, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाळ आनी श्रीलंकेचे मुख्य न्यायाधीश आनी तांची फामील हजर आशिल्ली. सध्याचे सरन्यायाधीश BR गवई हांचो कार्यकाळ आयतारा 23 नोव्हेंबराक सोंपलो. सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांची कारकीर्द 10 फेब्रुवारी 1962 हरियाणांतल्या हिसार हांगा सूर्यकांत हांचो जल्म. 1981 वर्सा हिसार हांगच्या शासकीय महाविद्यालयांतल्यान घेतली पदव्युत्तर पदवी. 1984 रोहतक हांगच्या महर्षी दयानंद विद्यापीठांतल्यान घेतली कायद्याची पदवी. हिसार जिल्लो न्यायालयांतल्यान वकिली केली सुरू. 1985 पंजाब आनी हरियाणा उच्च न्यायालयांत वकिली करपा खातीर गेले चंदीगड. 9 जानेवारी 2004 पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पदाचेर नियुक्ती. 5 ऑक्टोबर 2018 ते 2019 मेरेन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश. 24 मे 2059 तांकां सर्वोच्च न्यायालयात बढती. 12 नोव्हेंबर 2024 सावन सर्वोच्च न्यायालयाचे कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष. मैं सूर्यकांत जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शांतादुर्गा देवीचो जयघोष पारंपारीक विधी आनी भक्तगणांच्या हजेरेत दिवचलच्या फामाद नव्या सोमाराक व्हडा दबाज्यान सुरवात जाल्या. नव्या सोमारा निमतान पुराय शारांत भक्तिमय वातावरण फाकला. मंगळारा सकाळी ह्या उत्सवाची सांगता जातली. दिवचलचो नवो सोमार दिवचल सयत हेर राज्यांनी फामाद आसा. गांवकर वाड्यावेल्या श्री शांतादुर्गा रवळनाथ आनी भितरली पेठेंतल्या श्री शांतादुर्गा मठ मंदिरांत नवो सोमार भक्तिभावान मनयतात. नव्या सोमारा निमतान दिवचल शहरात भक्तिमय वातावरण फाकला. देवीचे दर्शन आनी सेवा करपाक सकाळच्यान भाविकांची पावलां देवळा कडेन वळपाक लागल्यात. फूल विक्रेत्या सयत वेगवेगळ्या स्टॉलांची फेरी भरल्या. सांजे दिवचल शहरात भक्तांचो महापूर येवपाची शक्यताय आसा. मंगळारा सकाळी ह्या उत्सवाची सांगता जातली.
वार्षिक पद्धतीप्रमाणे ग्रामस्थ गावकर मंडळातर्फे नव्या समाराक सुरवात जाल्ली आहा. सुरवात जावन 4 चौगुल्या मार्फत सकाळी देवीचो अभिषेक केलो गेलो. अभिषेक केल्या उपरांत आमच्या स्कुंदा सभा मंडपान रांगोळी राज्यस्तरीय तशेंच नगरपालिका मर्यादीत ह्यो रांगोळी पळोवपाक सगळ्या भक्तांनी बरोच प्रतिसाद दिलो. तशेंच आयज रातची पालखी सजोवन जाल्या उपरांत देवीचे राणे सांगणे घालून देवीची पालखी भायर काडटले. त्याच्या बरोबर दिंडी पथक आहा, तशेंच बाणास्तारीचे बँजो बँड आहा. बँजो बँड आनी सकयलची बैठक आहा, राजयोग धुरी आनी शमिका बेडे यांच्या गायन सोंपल्या उपरांत परत पालखी आमची रवानाथ देवळा कडेन वयतली. रवानाथ देवळा कडेन गेल्या उपरांत थंय परत बैठक जातली. थंय ओम बोंगाणे म्हणून प्रसिद्ध जे गायन आयोजीत केलां तें गायन सोंपल्या उपरांत परत पालखी परत गांवांत फिरून सगळ्या भक्तांक दर्शन दिवन परत पालखीचे देवळान येवन आगमन जातलें. आगमन जाल्या उपरांत तीर्थ प्रसाद जावन ही उत्सवाची सांगता जातली. नव्या सोमाराच्या निमतान हांव सबंद गोंयकारांक खास करून बिचोरकारांक त्याच्या नव्या सोमाराच्या खूप खूप शुभेच्छा आनी मागता की सगळ्यांनी आमच्या नव्या सोमाराक आमच्या शांतादुर्गे देवीचे दर्शन घेवपाक सगळ्यांनी येवचे. आमी सगळे जाण वेलकम करपाक आमची पुराय गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट, ट्राफीक आसूं, पुलीस डिपार्टमेंट आसूं, सगळी डिपार्टमेंट किंवा आमची देवस्थान कमिटी अंडर देवस्थान अध्यक्ष आमचो संदीप गांवकार हाच्या हितून किंवा आतील पेटीतले देवस्थान कमिटी हे सगळे जाण आमी रेडी आसा लोकांक वेलकम करपाक. तुमकां शुभेच्छा दिता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कोकण रेल्वे पुलिसांच्या सादुरकाये खातीर मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर व्हड दुर्घटना जावपाची टळी. धांवत्या कोकण कन्या एक्सप्रेस रेल्वेंतल्यान देंवपाचो यत्न करतना एक प्रवाशी पांय निसटून रेल्वे आनी प्लॅटफॉर्माच्या मदीं पडलो. घडणूक थळार ड्युटीर आशिल्ल्या रेल्वे पुलिसांनी धांव घेवन प्रवाशाचो जीव वाटयलो. कोकण रेल्वेचे CMD संतोष कुमार झा हांणी दोनूय रेल्वे पुलिसांनी केल्ले बऱ्या कामगिरी खातीर तांकां रोख इनाम दिले. वहाँ कोंकण कन्या एक्सप्रेस जो मडगांव से मुंबई जाती है, शाम को 7 बजे डिपार्चर रहता है. गाड़ी मूव ऑन होगी थी 1 नंबर प्लेटफॉर्म से. हमारे 2 स्टाफ जो ड्यूटी पर तैनात थे, एक कांस्टेबल कपिल राज और एक कांस्टेबल RS भाई, तो ये दोनों ड्यूटी पर थे. पीछे वाले जनरल में एक यात्री जो बुजुर्ग यात्री थे, जिनकी उम्र 66 ईयर्स थी, और ये चलती गाड़ी से उतरने का प्रयास कर रहे थे. ये मडगांव से थीम जा रहे थे. तो उसी दौरान जब उतरते हुए गाड़ी मोशन में था तो ये प्लेटफॉर्म और दरवाजे के बीच के गैप में से अंदर जा रहे थे. उसी वक्त हमारे स्टाफ ने देखकर जो है दौड़ पकड़कर बाहर खींचा और खींचा. वो कहाँ से थे वो लोग आए थे प्रवास? जो व्यक्ति जो गिरे वो उस्मानाबाद के थे. लिमोरिया नाम था उनका. गणेश लिमराज, गणेश लिमराज 66 ईयर्स. यहाँ आए थे गोवा? यहाँ आए थे, उसमें भी घूमने आए होंगे. उनके पास जनरल टिकट था मडगांव टू थिवी मोला. अकेले थे क्या? अकेले. भाजपान आपले ZP उमेदवार जाहीर केल्या उपरांतूच आमी आमचे उमेदवार जाहीर करतले म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता. भाजपाक हारावप होच आमचो हेतू आसा. जर काँग्रेसीन पयलीं आपले उमेदवार जाहीर केले जाल्यार ते आमच्या उमेदवारांक टार्गेट करतले अशेंय ताचें म्हणणें. सगळे विरोधक एकठांय येवपाक लागिल्ल्यान भाजपाक भंय पडला. ताकाच लागून ते आपले उमेदवार जाहीर करपाक कळाव करतात अशेंय ताचें म्हणणें. नोटिफिकेशन येवं न्ही, इलेक्शन डिक्लेअर जावं न्ही, कळ्ळें न्ही. ताचे बरोबर रेडी आहा, सांगलें मरे तुका, आय वील डिक्लेअर. हांव आतां BJP रावल्या की आमी डिक्लेअर करता काय म्हणून. हांव म्हजी स्ट्रॅटेजी BJP मुखार ओपन करूं. आमचो एम इज टू डिफीट द BJP. फाल्यां हांवें जर कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले, दे वील स्टार्ट टार्गेटींग माय पीपल. दे वील ट्राय टू चेंज वॉट एवर तांचो ती स्ट्रॅटेजी आहा पळय ती गडबडटली. सो लेट देम नोटिफाय जावं न्ही, BJP डिक्लेअर करूं न्ही, आनी इमिजिएटली हांव करता. कित्याक आमची स्ट्रॅटेजी आसा BJP हरोवपाची. आमची स्ट्रॅटेजी कशीच, वी वील नॉट सकम टू BJP. आय डोंट वॉन्ट टू फॉल इन प्रे ऑफ BJP. Let them declare. Our candidates, whoever are there, they are working on ground. We have unofficially told them, go. दोगूय जाण बरोबर वचून कॅम्पेनिंग करता. So let the election notification come. Let BJP declare. Immediately will declare. दिवचले वाळशी जंक्शन धोकादायक जाल्लें आसा. ह्या जंक्शनाचेर अपघात वाडल्यात. मालाच्या गाडयांक ह्या जंक्शनाचेर टर्न घेवप लेगीत कठीण जाता. आयिल्ल्या दिसा ह्या जंक्शनाचेर अपघात जावपाची शक्यताय आसता अशें थळावो मेघश्याम राऊत सांगता. ह्या जंक्शनाचेर सिग्नलां तशेंच स्पीड ब्रेकर ना. ह्यान पयलीं सिग्नलां घालची म्हूण मागणी केली, मात कोणेच कानामनार घेवना अशें तो सांगता.
नगरपालिकेन हाचेर बेगवेग उपाय येवजण करची, स्पीड ब्रेकर सिग्नलां बसोवची अशी मागणी मेघश्याम राऊत हांणी केल्या. तशेंच मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी तांणी केल्या. सर्कल आसा हो जो चौक आसा थंय आसा आनी जेन्ना हो हायवे जाल्लो तेन्ना हे हायवेचेर आमी मेमोरंडम दिल्ले, लेटर दिल्ले सरकाराक, कित्याक हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाले आनी तेन्ना मयेचे जे आमदार आहा पेमेंट शेट हेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतलेले आनी तेंचे ते जी मया एरिया लागता ते एरियेक तेंच्यांनी इमिजिएटली थंय बंदोबस्त केल्लो. पण हांगा जे लोकल जे आतां भितरले जे लोकल प्रतिनिधी आहा तेंच्यांनी हेचेर कांयच एक्शन घेवंक ना आनी तेन्ना आमी सांगतले हांगा हे जे जंक्शन आहा हेचेर येणाऱ्या काळान मोठो एक्सिडंट जातलो हे 100%. कित्याक हे जे हांव सरकारा कडेन आनी सीएमा कडेन मागता की हेचेर पयलीं आमी सीएमा कडेन रिक्वेस्ट केल्ली की हो जो सर्कल केला तुमी जर पळयले जर व्हडले गाडयो जेन्ना येता हांगा व्हडल्यो गाडयो टर्न जायना, कित्याक इतली कमी जागा हांगा आसा. हे हायवे टर्न जायना जेन्ना व्हडल्यो गाडयो येता जे ट्रक येता आनी हे सायडीक ना व्हडले स्पीड ब्रेकर घातले ना काय कसले सिग्नल आहा काय आमी तेन्ना सिग्नलाची मागणी केल्ली पूण आयज हेचेर खंयच विचार जायना. एक्सिडंट जाला मोटरसायकलीचे हे पळय हेल्मेट तुमी जर आयज पळयली हे हेल्मेटाची तुमी परिस्थिती पळया. हे लोकांनी पळोवचे म्हणजे आयज कोणाचो तरी हांगा जीव धोक्यान गेला. ही गाडी पळया तुमी. आनी आयज अशें जेन्ना एक सिच्युएशन आसा सगळे दाखयल्ले आसा लोकांक आनी अशें आसून आयज जे हांगा लोकप्रतिनिधी आहा हे खंयच इनिशिएटीव घेयना. म्युन्सिपालिटीक मागता की तुमी इनिशिएटीव घेया की हेचेर कितें तरी बेगींतल्या बेगीन आनी सीएमाकय विनंती करता की हांगा बेगींतल्या बेगीन सिग्नल लावपाक जाय, स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय जेणे करून कोणाचो जीव वाचोवंक शकता. गुंडेलवाडो वेळूज सत्तरीच्या सरकारी मुळावे शाळेची सामकी अवतिकाय जाल्ल्यान ताच्या दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलां. शाळेच्या वण्टींक वेऱ्यो गेल्यात, मात फकत छप्पराची दुरुस्ती जातली ताका लागून पालकांनी नाराजी उक्तायल्या. छप्पराची दुरुस्ती करून कितें फायदो? वण्टी कोसळून अनर्थ घडले जाल्यार कोण जबाबदारी घेतलो असो प्रस्न करीत फकत छप्पराची दुरुस्ती करिनासतना पुराय शाळाच नवीन बांदची अशी मागणी पालकांनी केल्या. ही गुंडेलवाडो वेळूज सत्तरीची सरकारी मुळावी शाळा. शाळेची अवतिकाय जाल्ल्यान सध्या ताच्या छप्पराचे दुरुस्तीचे काम हातांत घेतला. ताका लागून शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग वाळपयच्या श्री हनुमान विद्यालयात स्थलांतरीत केल्या. शाळेची इमारत खूप पोरणी जाल्ल्यान वण्टीक वेरो गेल्यात. ताका लागून फकत छप्पर दुरुस्त करून कितें फायदो? फाल्यां सकाळी वण्टीक कोसळून कितें अनर्थ घडले जाल्यार ताची जापसालदारकी कोण घेतलो म्हूण पालकांनी प्रश्न केला. तशेंच सरकारान फकत छप्पराची दुरुस्त करचे पयलीं पुराय शाळा मोडून ती नवी बांदची अशी मागणी पालकांनी केल्या. रिपेरिंग करपा खातीर आमी 4 वर्सां पयलीं हें केल्लें, बरोवन दिल्लें. तेन्ना आतां ही रिपेरिंग येयल्ली आसा. पूण येयल्ली आहा कशी फक्त वयल्या तितकी आनी सकयले भिंती सगळ्यो पाड जाल्ल्यो आसा. तेन्ना आमी रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन की आमकां कॉम्प्लेट शाळाक आमकां दुसरी बांदून दिवपाची. कित्याक भुरग्यांक हेटे तेवटे उलोवपाक त्रास जाता, जागो मेन म्हटल्यार मेळना शिक्षणा खातीर. परत ते भितरलें सामान काडपाक हें करपाक कोण मनीस मेळना, दवरपाक मेळना. तेन्ना हे सरकारान मातशें ते फुडें सरून तशें आमचो कौन्सिलर रामदास हेणीच आमकां हे पास करून हाडलेलें आसा. तशी ही फुडली पास करून तेणी हाडपाची, ती नवें बांदून दिवपाचें आमकां आनी तशें रूम मातशें वाडोवन दिवपाचें. कित्याक भुरगीं आमच्या इस्कॉलान हांगा जास्ती आहा. आतां सद्या भुरग्यांक खंय व्हेला? हनुमान इस्कॉलान शिफ्ट केल्ली आहा. ती बी 2-8 दीस लागले आमकां ते रूम भोगपा खातीर. तेज्या उपरांत हें जाल्लें आहा आनी शाळा आमची ओपन करून दवरलेली आहा आनी भुरगीं आतां हनुमान इस्कॉलान शिकता. सारकें जावपाचें, रिपेरींग जावपाचें ना, नवीनच जाय आमकां शाळा. आमच्या भुरग्यांक मराठी इस्कॉल जाय तर भुरगीं खूब येता अशें म्हणून आमकां उत्सव सारको साजरो करपाचो दीस आसा आमचे
आमी सगळे पेरेंट्स सारको हे करता आमचो उत्सव साजरो तेका लागून आमचें मातशें हें करपाचें आमकां वाडोवन दिवपाची शाळा नवीन बांदून दिवपाची. आता पावसान तुमची शाळा गळटाली पळय तेन्ना तुमी ह्या शाळेन भुरग्यांक दवरलेले? आमी ह्याच शाळेत दवरलेले. आमकां मागीर बरी दिसा न्हू धाडपाक बी एक वाटेन वारो येता पावस सगळे भितूर गळटले. आमी शाळाक केन्ना खोसून पडेल ते बी सांगूंक जायना न्हू. आमकां एक वाटेन धाडपाक बी भंय दिसता. खरें नाच गरजे म्हणल्यार धाडपाचें पडलें न्हू. आता शाळा रिपेरिंग येयल्या तेन्ना म्हणजे बरें दिसता की कितें म्हणजे कशें जाता? आतां बरें दिसता खरें मातशें नवीन शाळा अशी जावपाची. म्हणजे आता फक्त वयलच रिपेरिंग करता म्हटल्यार तेंच्यांनी? नवीन रिपेरिंग करून काय फायदो? भिंती ती सगळे किऱ्याच पडले न्हू. तो नवीन जावपा जाय. नवीन बांदून दिले तर आमकां बरें आसा. गांवच्या सगळ्यांनी हे करून दिवपाचें बांदून. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत. फोंड्या मडगांव रुटाक चलपी बस बंद जाल्ल्यान आरटीओन त्या रुटाचो दसऱ्याक दिल्लो परवानो परतून त्याच मालकाक परत केलो. बस्तनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकारान दोन्ही बस्तनियांची समजूत काडिल्ल्यान हो प्रस्न सुटावो जालो. मजगती फोंडेच्या आरटीओ कार्यालयात अजब तरेचे कारभार चल्ला असो आरोप सुदीपान केला. जेन्ना ही गोष्ट पळय घडली तेन्ना हे सगळें घडटाना म्हाका कळ्ळें की बाबा आमचो गौरीश पळया उणीर वयलो की हो त्या ऑपरेटराक वळखता म्हणून. तेन्ना गौरीशाक मागीर आमी संपर्क केलो हांवें आनी आमच्या बसकारा भितर वाद नाका म्हणून हांवें ताका एक रिक्वेस्ट केली की बाबा पळय कितें आसा कोणाच्या तरी पोटाचो विशय आहा तेन्ना तेची ऑलरेडी गाडी त्या रुटाक चलताली किंवा ताका जर थंय कांय उरना जाल्यार हांवें तांकां उतार दिला की खंय तरी बरो एक रूट तर दाखया कायदेशीर मार्गान कितें जाता ती मदत करून तुमची गाडी फाल्यां थंय घालुया. आनी तेंच्यांनी काळी जोडले करून ती बायल मनशेन आयज आपले एक त्याग करून करिना कोण असो पूण तरी आसतना विनंती केल्ली तिका मान दवरून गौरेशान बी आमच्या एफर्ट्स घालून की बऱ्या पैकी तांकां सगळ्यांक समजोवन एक आयज आमी तोडगो काडला आमच्या भितर की तेचे परमीट ताका दिवप आनी तेंची गाडी आहा ती त्या रुटार पयली थंय चालू जातली. आनी हे आमी सांगपाक आयज एडीटी पर्यंत येयल्ले. आयज हो मनीस असिस्टंट डायरेक्टर राजेश नायक इतलो मूर्ख मनीस त्या ऑपरेटरान ऑलरेडी सोमाराक हाका सगळें बरोवन दिला तरी हो ताका शोकोन नोटीस काडून विचारता की गाडी कित्याक बंद आसली काय म्हणून. अशा रितीन हो सगळो कारभार चल्ला सरकारचो. कोणाचो हेचेर कंट्रोल ना ताळमेळ ना आनी अशा रितीन ही करप्शनाच्या माध्यमातून चलण्याचें कुरण खंय ही हेचेर कंट्रोल काय ना. तेंच्यांनी लोकांक लुटप अशा रितीन चलता. कांसावले रेल्वे दोट्टीकरणाच्या कामावयल्यान परतून एक फावट बोवाळ जालो. खाजगी जमनीचेर अतिक्रमण करून रेल्वे दोट्टीकरण करपाचो यत्न सुरू आसा असो आरोप विरोधकांनी केला. पळयात पुराय बातमी. कांसावले रेल्वे दोट्टीकरणाच्या कामा वयल्यान बोवाळ जावन वातावरण बरेंच तापले. खाजगी जमनीचे अतिक्रमण करून रेल्वे दोट्टीकरण करपाचो यत्न सुरू आशिल्ल्याचो आरोप विरोधकांनी केला. कांसावले खाजगी जमनीचेर मशिनरीन राखणे वनत मोडपाचो प्रकार जालो. या प्रकरणात पुलिशेंत कागाळ लेगीत नोंद जाल्या. लोकांक काळखात दवरून रेल्वे दोट्टीकरण करपाचो यत्न हातूंतल्यान सिद्ध जाता. जमीन संपादीत करचे पयलीं खंयचीय सरकारी यंत्रणा काम करूंक शकनात. ह्या प्रकारा आड आमी आवाज काडटले अशें काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगले. सगळीं कागदपत्रां पळयल्या उपरांत हांवें वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केल्या. हांव हो विशय संसदेत मांडटलो अशें दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडीस हांणी सांगले. जमीन संपादीत करचे पयलीं खाजगी जमनीचे अतिक्रमण करून काम सुरू करपी अधिकाऱ्यांक निलंबीत करपाची गरज आसा. दोट्टीकरणाच्या कामाक लागून रेल्वे दादागिरी करता असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. दिस इज द फायनल असॉल्ट. आता इतली दादागिरी सरकारची वाडल्या आणि ते RVNLची दादागिरी इतली पावल्या की विदाउट एक्विजिशन विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस त्या लोकांची घरां मोडटात, लोकांच्या प्रॉपर्टीनी घुसतात आणि तो साहू म्हणटा तो RVNLचो आहा ताणें आमकां सांगिल्लें आहा की इट इज अंडर प्रोसेस आसता तूं वचून मोडटा. पण कोणाचें इज देर अ लॉ इन दीस कंट्री ऑर इन दीस स्टेट? वी कॅनॉट सरेंडर आवर जुडिशियरी सिस्टम to these people. We have warned the contractors to evict and follow due process. Property owner approached me. I asked for all the documents. हांवें सगळे डॉक्युमेंट चेक केले काल ताजे कित्याक थोडे फावट देर इज सम डिस्प्यूट ऑर एम्बिग्विटी हांवें पळयलें जाल्यार देर एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. दोज आर हीज प्रॉपर्टी ओनरशीप डॉक्युमेंट्स एंड इट हॅज कम डावन फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. लास्ट 300-400 years it has come down to them. And 3 days on 20th when he was passing this side, he saw that his compound has been demolished and the trees are cut. So he filed a complaint
at Verna police station. Yesterday he told me no action has been taken. So yesterday I have filed a complaint on behalf of that owner of this property. गव्हर्नमेंट ऑफिसीस जेन्ना बंद असतात तेन्ना हे प्रमोद सावंताचे सरकार पुलिसांक मिसयूज करून आज हे ट्रेसपासिंग चल्लं. आय थिंक ही हॅज सेड दॅट वी वील रेज दीस इश्यू. पार्लमेंटान आमचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट ऑल्सो वील रेज. आय थिंक गोंयच्या लोकांनी जो चीफ मिनिस्टर आज गोंयभर भोंवता पळय की तुमचें घर आपूण वाचयतलो म्हणून ही सगळी फटिंगपणां आज उगडी जाल्या. एक कोणाच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन कंपाऊंड तोडून पुलिसाक वचो वापर करून आज हे ट्रेसपासिंग करतात. सो दिस इज कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस बीजेपी गव्हर्नमेंट. आम्ही टायम एंड अगेन सांगीत आसा की गव्हर्नरान इंटरव्यून जावन हे सरकार डिसमीस करचें, कित्याक हे सरकार इज नॉट फॉर द पीपल ऑफ गोवा. गोंयकाराचे जागे आज जमनी हडप करपाचो प्रयत्न चल्ला. बाब कॅप्टनान सांगलें तशें की हे सगळें चल्लां कोळशाचे डबल लेनिंग करपाक, कित्याक कोळसो जिंदाल आनी अडानी हे दोन क्रोनी कॅपिटलिस्टाचो कोळसो व्हरपाचें हें आज प्रकरण उगडें जालें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काणकोण म्हालात अचकीत आडवेळ्या पावसान हजेरी लायिल्ल्यान लोकांचे हाल जाले. स्कुलां सुटपा वेळार म्हळ्यार दनपारच्या 1.5 वरांचेर पावस पडिल्ल्यान भुरग्यांक भिजत खरा येवचें पडलें. फाटल्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत सावन पावसान विसव घेतिल्लो. मात सोमारा अचकीत पावस पडिल्ल्यान लोकांची धांवपळ जाली. अचकीत पावस आयिल्ल्यान लोकांक झाडांचो आलाशिरो घेवचो पडलो. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ब्राइट और थोड़ा इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे